फाल्यां चवथ भुरग्या बाळांचो उमेदीचो दीस। घरातल्या जाणट्यांची बाजारातल्या माटोळीचेर नदर जाल्यार भुरग्यांची फोग आनी डेकोरेशनाच्या सामनाचेर। नवे कपडेय जाय, ऑनलायनाची सवय, पूण प्रत्यक्षात बाजारात वचून शॉपिंग करपाची मजाच वेगळी। घालुया एक नदर चवथीच्या शॉपिंगाचेर। आदल्या वेळाचेर जेन्ना चवथ लागीं पावताली तशी चवथीची आमकां एक वेगळ्या तरेची उत्सुकता निर्माण जाताली। खास करून जेन्ना माटोळीचो विशय येतालो त्या वेळाचेर जे लोक आपल्या घरान चवथ करपी आशिल्ले ते लोक गांवांतल्या लोकां कडेन वचून गाठभेट करताले आनी खास करून जो गांवांतलो मनीस रानाक भोंवपी आसता किंवा त्याच बरोबर जो मनीस गोरवांक चरपाक घेवन वयता अशा मनशाच्या वांगडाक ते रानां वयताले आनी वेगवेगळ्या तरेची जी फळां आनी कितें कितें मेळटा ते त्या विशयी माहिती जाणून घेताले आनी ती हाडटाले आनी माटोळी तयार करताले। पूण आज मातशी परिस्थिती वेगळीच जाल्लेली आसा की हे जे गांवांतले लोक आसा ते लोकूच आतां ह्यो सगळ्यो वस्तू घेवन खास करून फळां बिळां घेवन रस्त्याच्या लागीं येवन बसतात आनी वेगळ्या तरेचें गिरायक आनी मार्केटिंग तांच्यांनी सुरू केल्लेलें आसा। चिमला चिमला चला किती वर पळयलो सामान सामान कसले सामान माटोळीचे आम्ही आता हे वार्षिक येता न्हू आमचे चवथीचे त्या आमी माटोळी घेवपाक गेले सकाळी उठून आनी चेड्याकूय हाडलो म्हणजे तेका आमी येना जाल्यार मागीर तेका कळोंक जाय न्हू फुडें कशें चलोवंक जाय तें। माटोळीची खंयची खंयची फळां बांदता कांगला बेडो कुळमा ही सगळीं दिसता पळय बाबा म्हाका तितली नांव सांगूंक जावचें ना म्हाजे कडेन। ते माटोळेचे सामान ते गणेश चतुर्थी येयले न्हू लागून सामान घेवपाक गेले माटोळेचे आनी कितें स्वीट मेळटा ते। आमी वर्साचे माटोळे सामान घेता आमकां उमेद भोग येता सगळीं हिंदू आमचे कडेन येताय आनी बरें वेपार म्हणून म्हाका घेवन वयता हांव तांकां देव बरें कर म्हणटा। चवथीच्या बाजार घेवपाक येवतले बाजारान खुबशी गर्दी आसा। मदीं मदीं पावस येयल्ल्या कारणान तशेंच व्यापारी जे आसता बारीक बारीक ते माटोळेचें बी सामान घेवन येतात। तेंचें म्हणणें अशें आसा की जे भायर मार्केटाच्या भायर थोडे जे सामान घेवन बसतात तेंच्या खातीर तांकां गिरायक कमी आसा। मदीं मदीं पावस येता आनी त्या खातीरूय कमी गिरायक जाल्लेलें आसा तांकां। अशें आसा की फाल्यां चवथ आनी सगळो बाजार जो आसा तो माटोळेच्या सामानांनी भरलेलो आसा आनी खुबशे जे वेपारी आसात ते त्याचेरूच आपले
चतुर्थी जी आसा ती सेलेब्रेट करता. अशें जालें जाल्यार तांकां गिरायक कशें जातलें. थोड्यांचें म्हणणें आसा की जे म्युन्सिपाल्टीन तांकां जे नियम घालून दिल्लेले आसा ह्या वर्सा खुबशे कडेन पार्किंगाची वेवस्था म्युन्सिपाल्टीन केल्ली आसा आनी मार्केटूय सामकें ओपन आसा. पूण जे भायर मार्केटाच्या भायर सामान जे घेवन बसता त्या खातीर जे रेगुलर वार्षिक हांगा बसपी आहा तांकां खुबशे गिरायक कमी जाता अशें तांचें म्हणणें आसा. मार्केटाक बरो आसा. लोकांक 2 दिसांकूच हें जालां म्हटल्यार लोकांक खूब उत्साह आसा आनी लोक उमेदीन व्हरता सगळें सामान. आनी कित्याक तरी लोक मातसो कमीच आसा कारण सगळ्या बरो रस्त्या देगेन आतां हें जाल्लें आसा. लोकांक सोदना ताका लागून कमी आहा लोक मातसो मार्केटाक भायर बसल्या म्हणून. वार्षिक बाजार न्हू आमचो. हे वार्षिक बाजार सगळे आहा तशें आहा ना सवाय ना म्हारग ना. जे चल्ला व्यापार सगळं पिड्यार जाला. सगळं पावसान आनी येणें जाला आनी म्हारगूय आसा आनी व्यापार सगळं सुकोन गेला आनी हें जाला. लोक सारको हें करता पिडे तसो सारको हें भोंवता. व्यापार सारको ना तसो कसो आसा तुमी समजून घेवचें. सगळ्या लोकांक हांगाच सामान मेळटा काय आनी खंय वचचें पडटा म्हणल्यार आतां लोक सगळे बाजाराक भोंवता. वास्को बाजारूच तसो जाला. सगळ्याक बसता. पयलीं कितें जालें एक मार्केटान मेळटालो. आतां हूंय लोक घेवन बसतात. ताका कोण काडिना. आमी वर्साची आसा ती हिंगाच बसता. आमी दुसऱ्या जाग्यार बसना. म्हणून लोक भायलो लोक येता तो भायर बसयता ताका कोण उठयना. पयलीं म्हटल्यार सगळ्यांक गणेश चतुर्थीच्या शुभेच्छा. आयज आमी हांगर पळयता वास्को हो वाठार जो आसा हांगर गणपतीचे पूर्ण साहित्य मेळटा. ते मागीर माटोळीचें सामान आसूं नाल्यार आनी सगळे बाकीचे हेर सामान एकाच जाग्यार सगळें मेळटा. आनी हो खरो उत्सवाचो एक असो सण आमी सगळ्या हिंदूं खातीर तशेंच सगळ्या लोकां खातीर. आनी हांगर पळयत जाल्यार खुबशे माटोळीचें सामान जावं फोग भुरग्यांचे आयटम अशे कांयशे वस्ती मेळटा. बाजार म्हारग आसा. वरू आमी 20 रुपयांनी हाडटाले ते जाग्यार 50 रुपया 40 रुपया. आतां पयलीं भशेन आतां बाजार कांयच ना. सगळो म्हारग आसा. आनी सगळें सामान हांगाच मेळटा काय लोकांक दुसरे कडेन. आतां पयलीं बाणस्तारी मेळटालो. बाणस्तारी आतां मेळना. शॉर्टेज वेपार फोण्याय आतां वेपार मेळना. आतां काणकोणचो बाजार वेपार हाडून दिता म्हणून बाजार नाजाल्यार कांय ना. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.